कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरा कडेन पुर्तुगेज नागरिकत्व न जाल्यार ताणें सिद्ध करचे सरकारान आलेशाक आमदार मंत्री पदा वेल्यान काडचो मिकीची चॅलेंज। गोंय मुक्ती उपरांतची पहिली वेंचणूक जाली। शिक्षण जमीन मालकीच्या इश्यूचेर खलप सांगता काँग्रेसीन दिल्ल्यो उद्योजकांक तिकेटी। भाऊचे गरीब उमेदवार सत्तेर वेंचणुकेची साठी। पंचायत वाठाराचे उदरगतीक सरकाराकडच्यान कितलोय फंड दिलो तरी पंचायती करतात फक्त गटारांची बांदकामां। मुख्यमंत्री म्हणटा उदरगत करून दाखयात। कुंकळी वेरोळा चिंचोणे आंबेली आसोळणा WRDच्या मुखेल कॅनला सिवेज उद्देगांचे एफ्लुएंट। WRDचे जमनीर 50 वर बेकायदेशीर घरा। पटना विद्यापीठाच्या सर्वोच्च सिनेट समितीचेर ट्रान्सजेंडराक बसोवन बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान घाली देख। तृतीयपंथीयाक समाजात मानाची सुवात जाय आर्लेकार उलयलो। जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण नातला आदी 22 डिसेंबराक जाव येता। मुख्यमंत्र्याची माहिती। वेर्णा दाबोळी जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर उबारपाचो यत्न। अनुचे इंटरमिडिया क्रिकेट कप प्रुडंटाच्या नावार सांग्यार GCAच्या ग्राउंडार जाल्ल्या मॅचीत टायम्स ऑफ इंडियाक 25 रनांनी मारून प्रुडंट जैतिवंत। गोंय मुक्तीचे साठीक 2020 आझाद मैदानाचेर प्रोजेक्शन मॅपिंग करपी गोंयचे चेल्सी वाज 8 वर्सां जाली करता प्रोजेक्शन मॅपिंग। डेट स्ट्रक्चराक जीव कला आत्मसात करपी गोंयचे पयले। भारतात अकस्मात कोविड-19 केशी वाढल्यो। 24 वरांत 180 नवे दुयेंती। सक्रिय केशी 744। उत्पादन हंगामात साखरेच्या उणावाची परिस्थिती उपराशिल्ल्यान केंद्रान ऊसापासून इथेनॉल उत्पादनाचेर घाली बंदी। घर मंत्री अमित शहान लक्ष घालचे। महाराष्ट्रात ऊसकार काचाबूल। कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या 44 सुवातीचेर NIAच्यो धाडी। इस्लामिक स्टेट आतंकवाद्यांच्या कटाचे प्रकरणात 13 जाणांक अटक। ठाण्यात 40 सुवातांनी धाडी। परवरी पोलिसांनी सुकूर धाड घालून बेकायदेशीर ऑनलाईन सट्टेबाजी गँग धरले। 4 दुबावित आरोपींक अटक। 1.5 लाख रुपया मोलाचे फोन लॅपटॉप जप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवसारीक फुडाऱ्यांच्या वळेरेंत पहिली सुवात राखून 76 पॉइंट घेवन मोदीक सगळ्यांत चड रेटिंग सर्वे रिपोर्ट। काँग्रेसीची वरिष्ठ फुडारी सोनिया गांधीक 9 डिसेंबराक जाली 77 वर्सां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिली वाडदिसाची परबी। आसाम सरकाराच्या मंत्रिमंडळात राज्यातल्या मूळ मुसलमान लोकसंख्येचे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करपाक दिली मान्यताय। AIMIMचो अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगणा विधानसभेचो प्रोटेम स्पीकर। भाजपाच्या तेलंगण आमदारांनी सोपूत घेवंक दिलो न्हयकार। भारतान वर्सा संवसारीक हवामान बदल निर्देशांकात आपली कामगिरी सुधारली। भारत पावलो 7व्या पोझिशनार। तेलंगणात बायलां खातीर ट्रान्सजेंडर लोकां खातीर फुकट बस प्रवासाची स्कीम काँग्रेसच्या रेवंत सरकारान लायली चालीक। विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या देशभरातल्या लाभार्थ्यां बरोबर प्रधानमंत्री मोदीचो संवाद। लाभार्थ्यांक मोदीची गॅरंटी। मोदीचे गॅरंटीची खात्री बाळगुपाचो उलो। बसपान आपलो खासदार दानिश अलीक केलो निलंबित। पक्ष विरोधी कारवायो करता म्हूण कारवाय।